एका काळजान एका मनान सगळे सत्तेन सगळे भक्ती सोम्या तुका वंदिता भावा भयणी ल्हाना व्हडा माया मोगान सये कोटांक आराधन तुका भेटयता उतर सोम्या तुझे स्वादीक मोगाचे वाटे उसवाडावचे जिविताकोन पावचे उतर सोम्या तुझे स्वादीक मोगाचे वाटे उसवाडावचे जिविताकोन पावचे विविध कुटुंबा विविध देणी सगळी आमची सादीची सोम्या तुका भेटयता तुझे भूतस आयकुनी पुत्रा कर्यानी पाळूनी श्रिये बांधव आमी बांधता उतर सोम्या तुझे स्वादीक मोगाचे वाटे उसवाडावचे जिविताकोन पावचे उतर सोम्या तुझे स्वादीक मोगाचे वाटे उसवाडावचे जिविताकोन पावचे. हे मिसाचें बलिदान कोळालगिरी फिरगजीच्या फिरगजगारांच्या इराद्या खातीर भेटोवचें सांगता आयच्या मिसाक पिरजेंत श्री अविल प्रकाश डिसोजा आनी कुटुंबाची वडिलां किळांजे फरारी वाडो मुर्दोम श्री विन्सेंट ग्लॅडिस डिसोजा आनी मास्टर ग्लॅडसन डिसोजा गिरी पाटलो वाडो श्री हेनरी आनी श्रीमती हेलेन डिसोजा आनी कुटुंबाचे हेर संदे किळांजे फरारी वाडो सेक्रेट हार्ट मेडिकल्स ताची मालक स्टीवन आनी प्रेमा लुवीस मिलाग्रिस मिसांक इरादे श्रीमती आनी श्री विन्सेंट ट्रिजा डेसा आरूर गुरकार आनी संदे किळांजे फरारी वाडो श्रीमती आनी श्री एंटनी रश्मी डिसोजा आनी कुटुंबा संदे कार्तिबायल वाडो श्रीमती सेलीन डिसोजा आनी कुटुंबा संदे मायाडी वाडो सांगता साहित्य दिसा बऱ्या भलायके खातीर आनी कोवीड पिडेंतले आमी सुटका जोडच्या प्रत्येक जावन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आमी आज स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र काळजाची परब आचरण करता. जेजूक आराधन करून ह्या येवकारिस्तान दिन वाचतना ताचे परी मोवाळ काळजान हेरांक स्पंदन जावंक कृपा मागया. आमच्या बोवारी ह्या दिसांनी लोक कश्टातना तांतले निवारूंक आदार मागुया. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ली आमची कोळालगिरी फिरगज भेटोवन फिरगजगारांच्या तशेंच सर क्रिस्ती बावडत्या पासत मागया. जेजू सारकी मोवाळ जावन ताच्या स्पिरितान आमचे बोवारी वावर करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भाऊ भयणीनो पवते तीन ह्या मिसांत आमी वांटेले जावच्याक देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसाणें मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकें सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. ईश्वर तुम परमेश्वर, एकलोस तुम परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या परिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवार्षिक काळजान उडास करता. हे सदां वाहून ते झरींतलें दैवीक जिवीत आनी तांतू आटापलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन ददोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. होसेया प्रवर्त पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराच्या उतराक कान दिया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवें एफ्राहिमाक चलोवंक शिकयलें. हांवें तांकां म्हज्या हातान घेतलीं, पूण हांव तांकां बरें करूंक सोदतालो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी
ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्यासी हाडटल्या बसेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परताता, दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्रायमाचो परतो नाश करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. सोडवणेचे सरींतले संतोषा उदा काडू मुखार सरा. सोडवणेचे सरींतले संतोषा उदा काडू मुखार सरा. आपले देवस मोजो तारो ताका जर पातेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर मोजें बोड तोच म्हज्या किर्तनाचें मोड. वय तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जरींतले संतोषा उदा काडू मुखार सरा. सोडवणेचे जरींतले संतोषान उदा काडू मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया ताचें नांव वाखणा. सकट परजा ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे जरींतले संतोषा उदा काडू मुखार सरा. सर्वेस्परा गीत गाया कित्याक ताणें केल्या महात कार्यां. शेकांचे प्रितुमेचेर ती कळीत करा गाजया. सियोनाच्या निवासियानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरो स्वर्तो. सोडवणेचे जरींतले संतोषा उदा काडू मुखार सरा. सोडवणेचे जरींतले संतोषा उदा काडू मुखार सरा. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, देवाच्या भक्ता संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापूंक नजो जाल्ले संपत्तेची बरी खबर हेर जातीच्यांक परगट करचे भाग मेळ्ळा. देवाच्या गुटाची मंडावळ कशी घडोवन येता ते समेस्त मनशा मुखार उजवाडाक हाडचें काम म्हाका दिलां. सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातान हो गुट लिपोवन दवरलो. अशी विविध रुपाची आपली जणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांत अंतराळाच्या प्रभुत्वाक
आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जायचे म्हण ताचो इरादो म्हणयेत. ससनात हांव येवजिल्लो हो शेवट आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तते ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपले येवजन पोंताक पायले. क्रिस्त ते एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय खंचयलेल्या भावार्था मारिफात देवा थंय पातयणेन फुडें सरच्याक गरजे पुरते धैर्य जोड घेतला. ह्या पसत हांव बापा हुजीर सरपडून मागता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे थावन घेता. तो आपले महिमे बरी संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशे भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हण 8 पुंची सकत सर देवाच्या लोकां संगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमची जिणयेची पाळा रोंबोव. मोगाचेर तुमची जिणयेची बुन्याद पडून घट आसूं. समजणे वरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णकायेन तुमी बरो म्हण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Diso aiso anandaso amka सर्वांक संतोषाचो सोम्या देवाक हसून गावचो उपकारांतून अर्गां दिवचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभर्ता. महिमा तुका सोम्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशे आयले तेन्ना तो पयलोच मरण पावला म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले ना. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण ववलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणें साक्ष दिल्या तुमी सतमनशाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सच सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा. देवाचें उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, आज पवित्र सभेंत
संभ्रमीक परब जेजूच्या पवित्र काळजाची संभ्रमकू आमी सांगता जमल्या. क्रिस्तच्या नांवान वांटे पाटे जाल्ल्या हर एक पंगडांनी एक म्हत्वान आचरण करची परब जेजूच्या पवित्र काळजाची. जावं पुरो लुथरन, एंग्लिकन, ऑर्थोडॉक्स हे आमी कॅथोलीक हर एकली ही परब आचरण करता. आनी ह्या परबेचें महत्व 17व्या शतमानांत आनी ताच्या उपरांतल्या दिसांनी चडून आयलें. आनी आज पवित्र सभा संभ्रमीक तरांनी परब आचरण करता. जेजूच्या पवित्र काळजाची परब म्हणजे काळीज एक केंद्र जावन घेता आसतना देवाचो अपरिमीत मोगाचो संकेत उगडापे करता. सेक्रेट हार्ट ऑफ जीजस म्हळ्यार देवान ताच्या मोगान संपूर्ण तरान जेजूक मिसा ओपून दिलो आनी जेजून संपूर्ण तरान मिसा ओपून दिलो. कुर्सार उमकळतना सयत निमाणें भले ताच्या काळडोळ्या ते तपतना ते काळजांतावन भायर सरले रगत आनी उदक मनशाच्या सोडवणे खातीर संपूर्ण भेटयलेलो मोगाचो संकेत. कित्याक एका काळजाक म्हत्व जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे काळीज मोगाचे संकेत, काळीज जिवाचे संकेत, काळीज जाणवयाचे संकेत. कित्याक काळजांतावन रगत कुडीच्या शिरांशिरांक वळटा आनी रगत कुडीच्या शिरांशिरांक वेता आसतना जीव घेवन वेता, जीव दिता. नितळ रगत कुडीच्या शिरांशिरांक वेताना थंयसर जीव मेळटा. जिवाचें वारें त्या शिरांक मेळटा आसतना कुडींत काम करूंक त्राण मेळटा. त्या देखून तांकां काळीज पवित्र, रगत पवित्र, जिवाचो संकेत. आमच्याय समर्थींत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्वाचे आमी काडटना बापाचे आमच्या कपालार आमी काडटा. असो अर्थ देव बाप जावन आसा, जाणवायसो सागर. आनी जेजूचे पुताचे म्हूण काडटना जेजूचे काडटना काळजा कडेन काडटा. कित्याक जेजू जावन आसा मोगाचें प्रतिरूप. आनी पवित्रत्म्याचे नांवे म्हणटना भुजांचेर आमी गुर्त काडटा. पवित्रत्मो थंय बळाचें हें आमकां सकत दिवचें संकेत. बाप जाणवायेचें, पूत मोगाचें आनी पवित्रत्मो थंयसर सक्तेचें. पूत मोगाचें संकेत आनी तेंच मोगाचें मिसांव जेजून दाखयलेल्या सुवार्थेंत आमचे समकार आसा. आनी जेजू स्वस्थ करता हांव बऱ्या भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. कष्टतल्यानो येया विशय घेया आनी तेंच स्पंदन करता. हाका पुराक म्हणले बरी मोगाच्यानो फाटल्या वर्सांनी ऑस्कर प्रशस्त जोडिल्लें एक फिल्म. त्या फिल्माची लांबाय केवळ 3 मिनटां. आनी त्या फिल्मांत अशें सांगता इतलेंच. एक व्यक्ती मासली पागूंक वेसो आनी ताची मोगाची मनजात एक पेटो आनी मासली धरूंक गरये घालूंक थोडी कुर्लेचीं पिलां आनी त्या दोनी रेंवची एक कोक्करे आनी थंयसर देगेन आसची त्या कोक्कऱ्याची पिलां. दोनी मासली पागूंक वेता पेट्याक काण घेवन आनी गरी घालता. त्या आयदनांतले त्या टिन्नांतले कुर्लेचे पिलां काडटा, त्या गरयेक शिरकेत घालता आनी पेटो कुंय कुंय करतना ताका उगोत बस म्हणटा. इल्ल्या वेळान एक कोक्कर येता, पेटो पळयता, कोक्कर ते कुर्लेचे पिलां खाण व्हरूंक प्रयत्न करता आनी खाण व्हरता म्हणटा पेटो भोव मारता आनी कोक्कर धांवता. पेटो भोव मारलो म्हणटा धनियाक राग येता आनी तो उगत बस म्हणटा. परत येवट तशेंच करता, पेटो भोव मारता, धनी जोर करता. तिसरे फावटी कोक्कर येवन ते कुर्ले पिल काडटा म्हणटना पेटो धरता आनी थोडी पाकां त्या कोक्कराचे पडटात. धनी जोर करता पेट्याक, वगत बस मासले धरूंक जायना, आवाजा मासले धांवता म्हूण. पूण तिसरे फावटी वेता आसतना कोक्करे कुर्ले पील मेळना म्हणून मेळ्ळी एक ल्हानशे मासले धरता आनी वेताना पेटो पळयता, खंय वेता कोक्कर उबून आनी वेता तडीर आसल्या ताच्या गोंटेरा लागीं आनी ते पिलां आसलीं आनी पिलां करून मासली येतना पिलां पसंत करनात, खायनात आनी पेटो ते पळयता. कोक्करेन त्या आवयन भुरग्यांक पिलांक मासली व्हरची, पिलां खायनात, तांकां मोगाचें काण कुर्ल्यो आनी पेटो पळयता, ताका कितें भोगता आनी ल्हव येता, उठता आवाज करनासतना, आवाज केल्यार धनी जोर करता, ल्हव वता एक कुर्ले बिल काडटा आनी दोनीच्या त्या एका कोणशान दवरता आनी कोक्कऱ्याक पळयता. कोक्कर येता, कुर्ले पिल व्हरता आनी पिलांक दिता. पिलां कुशीन घेतात
पेट्याक भारी खुशी जाता ते थंयसर दाखोवची रीत आसा पेट्याक खुशी जाता परत्यान वता दोनया कडल्यातले अनेक लेबल काडटा त्या दोनीच्या त्या तुदयेर आनी दवरता कोक्कार येता पिलांका वयता इल्ल्या वेळान कोक्कारे ताच्या त्या बोन्सांत मस्त मासले घेवन येवन दोणीचेर घालता मस्त मासल्यो कोक्कारे धरता दोणीचेर घालता पेटो एक खुशी दोनी एकूच मिट पळयता मस्त मासल्यो पडल्यो पेटो पळयता त्या गोंट्यारा खुशीन ताकाय खुशी कुर्ले पिलान त्या सुकण्यांच्या पिलांक संतोश जालो त्या कोक्काऱ्यांनी उपकार मन दाखयलें बर्त मासल्यो विंसून घालून मेळनातल्यो आनी दोणीर घाल्यो मग न्हू त्या खांडये फाटल्यान आसलेली सावेतल्यानच इल्लोसो मोग तूं दाखय विविध रुपांनी दराळ मापान मोग तुका फाटीं येता देवान ताचे मोगार सागरस वतलो आनी मनशा कुळाक त्या मोगाच्या इल्ल्याशा मोगाच्या झरींत जियोंक आपयलें हे वर्स आमच्या पवित्र सभेन कुटुंबाक समर्पण दिलां आनी त्या कुटुंबाच्या वर्सा आनी जुजेकी समर्पिल्ल्या वर्सा प्रमुख दीव कुटुंब जावन आसा देवाचें देणें मोगा बरवशाचें आनी भावार्थाचें पाळणें कुटुंब जावन आसा देवाचें देणें मोगा बरवशाचें आनी भावार्थाचें पाळणें आमच्या कुटुंबाक मोगाची गरज आसा मोगाची गरज आसल्या उरल्या सगळ्यांक अर्थ आसा आमच्या कामाक थंयसर अर्थ आसा त्या देखून जेजूचें पवित्र काळीज हेरांक स्पंदन जाल्लें एक दाखलो हांव पवित्र पुस्तकांत दिता तो मिसावावर चलोन येतना लोकांची केट आवाज ताका कितेंच आयकनातलें पूण तो कुर्डो बार्तिमेव भोव मारतलो सोम्या जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकळत कर आनी मोगाची भास मोगाचो न्हू ताका आवाज हे कितें आसूं तें स्पंदन जाता आनी ताका जेजूक ताळो आयकलो आनी ताका आपया म्हणा लागलो 12 वर्सां वळवळच्या स्त्रियेचे दैर आसलें हांव जेजूक आपडटा आनी त्या केटी मध्ये लोक म्हण कोणें तुका आपडलें 1000 लोक तुका आपडटा आनी जेजूचो मोग ताणें दाखयलेलो ती स्त्री गूण जाता त्या स्त्रियेक जेजून गुन्यांव करुना त्या देखून त्या स्त्रियेन तो मोग दुसऱ्या अर्थान दाखयलो जेजूची शिस्तीच जाली ल्हानसो मोग आमी दाखयतना इल्लोसो मोग दाखयतना तो गूण आनीक रितीत कित्याक मोगाची भास वेगळीच ताका आमी वापरचे भाशेची गरज ना ताका जात कात ना एक मोगान आमी भास उलयल्यार आमी उलयनातल्यार आमच्या भावनांत ते अर्थ जाता आमची मोगाची मनजाती आमी पश्च त्यो आमचे मुस्कर पळोवनूच पारखू शकतात आमी मोगान आसा रागार आसा संतोशान आसा दुखान आसा त्याच परी स्पंद जातात आनी तशें जावन आसा मोगाची भास आनी देव तीच भास उलयलो आयच्या पयल्या वाचपांत होजया पुस्तकाच्या गांवांत त्या ग्रंथांत थंयसर मोगाची भास आसा हांवें मोगान तुमकां भुरग्यांक पश्चे बरी पसलें सुकोवन गेल्यार हांव परतून परतून तुमकां फाटीं हाडटा ही जावन आसा मोगाची भास आनी आयच्या काळार ह्या खऱ्या मोगाच्या भाशेची गरज आसा आनी आयचें फेस्त तेंच मोग आमी जियोंक आमकां आपोवन दिता त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्सार जेजून आपणाक संपूर्ण खाली केलो आनी आपलो मोग उक्तो केलो आनी त्या देखून तो मोगान उलयलो देखून तो मोग शाश्वत म्हूण दाखोवच्याक तो जिवंत उठलो मोगाक मरण ना तो जी येता आनी मोग बदलावण करता म्हूण त्या मरिफा ताणें दाखयलो आनी हर एका मोगाक अर्थ दिवच्याक आमकां तो परत्यान भरवशान भरता आनी हेच जावन आसा ह्या फेस्ताचे अर्थ ह्या स्पिरितान जियोवच्याक आमी मोगाचे न्हू त्या मोगाच्या भाशेन जियेवया जेजूचे बरी आमच्याय जिवितांत आमच्या तांकीन कुमोग करया हे आमचे मिसांव सोम्याच्या नांवे आमी ह्या काळार करचे हेरां खातीर आमी मागया हेरांक स्पंदन जावया धैर्य दिवया आज आनी आयच्या काळार धैर्य दिवचें भोव गरजेचें मनीस भियेला जेजून ह्या कश्ट केल्ल्यांक निराश जाल्ल्यांक थंयसर धैर्य दिलें आमचे दुडवाची आर्थीक कुमक नातल्यारय थंयसर हेरां सांगाता रावचे कश्ट वेळार तें जावन आसा वर्ते कुमक आनी वर्ते मिसांव धैर्य दिवया बरें उलोवया सांगाता रावया आनी जेजूचे मिसांव मोगाचे मिसांव आमी मुखार व्हरतना ताचे खरें सीस म्हूण हेरांक दाखोवया जेजू तस जेजू मोग दाखयलेलो मोगाचे बेसांवां आमच्या ह्या फिरगजीचेर आमच्या भोंवतणीच्या लोकांचेर आमच्या देशाचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर फांको आमेन उबी रावया आनी भावार्थाची उसाळणी करुया सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक
जो पवित्र आत्म्यारे जल्मलो गर्भे संभावलो अंकुर मरेतां जल्मलो पोंस पिलाताका ताणे कस सोसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सरकार चडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवनपण आनी ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, जेजूच्या काळज सारके आमी जावच्याक आनी त्याच स्पिरितान फुडें वचच्याक आमकां गरज आसची आसाय. आमच्या विविध मागण्याद्वारे आमी मुखार दवरून मागुया. आमचे जबाब: बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचेर बावडतान आनी जेजू क्रिस्ता परी मोवाळ काळजान आनी खालतेपणान सोंसणीकायेन आनी सेवेच्या मनोभावान आपलो मिसां वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचो देश आनी समाज चलोवच्या मुखेल्यांनी लोकांक समजोवन लोकांचे मुळावे गरजांक स्पंदन जावंक आनी सर्वांक सांगाता घेवन शांतीचो आनी प्रगतीचो समाज आनी देश बांदूंक आदार फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, जेजूचे मिसांव मुखारून व्हरूंक आमच्या उडपी दियेसीचीक आनी हेर जाग्यांनी वावरूंक फावो ती देवापणी लाभय. दियेसीचो मुळावे गरजांची योजना पोंताक फावोवंक आदार लाभय. लोकांच्या बरेपणाक दियेसीजन घेतलेली योजना सुफळ कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, सांजुजेक आनी कुटुंबांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आमच्या फिरगजेची 315 कुटुंबां आनी दियेसीची सर कुटुंबां तुका समर्पिता हांव. कुटुंबांच्या वडिलांक कुटुंब सांबाळूंक सखत फावो कर. मलगड्यांक बरी भलायकी आनी समाधान, भुरग्यांचे आनी युवा जाणांची फुडार नंदर कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, कोवीड पिडे वरवीं आर्थीक संकश्टांक आनी हेर कश्टांक संपडलेल्यांक तुका भेटयता हांव. बेकारपणान आसच्या फावो त्या वावरान दिसपडतो ग्रास सोडूंक फावो कर आनी आमच्या वावरांक तृप्ती आनी फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, आमच्या फिरगजेक आनी समाजाच्या बरेपणाक आपलो त्याग करून आदार दिवचे सर दानीक तुका भेटयता हांव. तांचो वावर सुफळ कर, तांच्या त्यागाक फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, ह्या एवकारिस्ताच्या बळान आमकां जिवितान येवचे हर एक सूख आनी दूख स्विकार कर. तुजेर भरवसो दवरून जियोंक आनी यशस्वी जावंक आदार फावो कर. कश्टताल्यांचे कश्ट हळू कर. पिडे शिडेन तोळवळतल्यांक भलायकेचे देणे फावो कर आनी मरण पावलेल्या भाव भयणींक ससन विशय लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी मौनपणी रावून आमच्या आनी हेरांच्या गरजां पसत मागुया. क्रशेचो वावर आराम जाला. तो वावर सुफळ जावच्याक देव फावो त्या पावसाच्या शिवरान आमचेर बेसांवतो. मुखलेसाने हर एक अनवरांतलें आमकां राखूं. आमचें बरेपण जियोंक आदार फावो करूं म्हूण मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी उसारलेली ही मागणी स्विकार कर. तुज्या बेसांवांनी आमकां नेटय. ही मागणी भेटयता हांव तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. ते तुजे सवेन जी येतात आनी रास करतात ससनाच्या ससनाक आमेन. हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बापा.
समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता वोट आमचे गुरबे बेसा वोट आमचे गुरबे बेसा वाइन मुंडो तुका भेटून दिता मोकार जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता वोट आमचे गुरबे बेसा वोट आमचे गुरबे बेसा आमकां दिलाय जायती देणी जावं आनंद तुका ही अर्पितेल्या ही गरजितेल्या सेवेन भाव भयणीच्या वाइन मुंडो तुका भेटून दिता मोगाळ जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता वोट आमचे गुरबे बेसा वोट आमचे गुरबे बेसा म्हज्या भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नित्या पयसवेच्या आदाबाक सिरवेस्पर मानून घेवं भोव मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पळेवन हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे आमचे अस्कतकायेक लागून आमी परतून परतून तुका मान करता तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या प्रधानच्या बक्षाणे आमकां दी क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे गते ताणें आपलो जीव दिलो उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले वावले रगत आनी उदक जिवी दितेल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली सोडवणेच्या जरीन संतोषान तान बगोवच्या आपल्या विदलेल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सगळ्यांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा उसगी 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 तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उसगी 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 तुका जय 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 बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यांत एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशापर जात जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो परत दिन जालो ते राती ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भवतसो गुट परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडणेचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकुवार मरयेच्या सांजुजे तुज्या निश्कळवंत पतीच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजी इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमेन आमेन आमेन. मोगाची ल्हानशा उतरांनी साद्या मापान देवाक उलो मारूंक शिकयतात. बापा कशें उलो मारचें म्हण जेजून शिकयलां आनी ह्या वेळा आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याचे शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती हरिकली सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान मोज्या ये सोम्या कुरपेन तुज्या दुनिया वेंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या सांबाळ म्हाका जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या सांबाळ म्हाका जीव नवो कर. सूर्यो तूं सर्गीचो फाकय प्रकाश सर्गेचो निवार काळो पाकासो शिवर कुरपेसो सोम्या शिवर कुरपेसो कर म्हाका दायशी सर्गेचो. काळजान मोज्या ये सोम्या कुरपेन तुज्या बदल्या वेंगेन म्हाका भय मोगान तुज्या सांबाळ म्हाका दर
somias mozo Kunai shan wurnung noso Kalzantu kami seuso Sidan sikvutan rauso Santo somias mozo Kunai chan wurnung noso Kalzantu kami seuso Sidan sikvutan rauso Ătmian mocha ailan Săiro mozo tu salai Mas tu ședin tu postai Tu smuci vorda doscai Santo sumia asmoso Gunai chan wurnung no Santo sumia Kalzantu kami Santo sumia Sidan sikvutan rau Santo sumia Santo sumia asmo Santo sumia Kunai chan wurnung no Santo sumia Kalzantu kami Santo sumia Sidan sikvutan rau Santo sumia प्रार्थूया देवा आमच्या बापा या प्रीतिमगाच्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला ताचे साईबावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक वळण घे आनी आमच्या भाव भयणी समेत तो करस जी येता म्हण वळखून मोगान तांचे साखरे करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दीव आनी सांबाळू आमेन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासान आनी काकुळतीन वागो आमेन तुलो भयेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दी आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार मोगाळ देव काळजाची सुशा पेटय आमकां मोगान तुझ्या मोगाळ देव काळजाची सुशा पेटय आमकां मोगान तुझ्या करी किरकोळ काळजां आमची तुझ्या पवित्र काळजां सरकी करी किरकोळ काळजां आमची तुझ्या पवित्र काळजां सरकी मोगाळ देव काळजा जेजूच्या पेटय आमकां मोगान तुझ्या मोगाळ देव काळजा जेजूच्या पेटय आमकां मोगान तुझ्या कालत्या बोळ्या दैवीक काळजा राजवट चलय कुटुंबांत आमच्या कालत्या बोळ्या दैवीक काळजा राजवट चलय कुटुंबांत आमच्या मोगाळ देव काळजा जेजूच्या पेटय आमकां
मोगान तुझ्या मोगाळ देव काळजा जेजूच्या पेटय मोगान तुझ्या आमच्या मोगाळ पुत्राय सोवेन अंकार मरी आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक आमकां दी तुझे आशीर्वाद भगीन कुसाचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मुगाळ भाऊ बरें फेस्त मागता आसतना जेजूच्या पवित्र काळजाच्या समर्पणान आमी आमकांच भेटोवया आनी मागुया. सगळ्यांनी आमी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या समर्पणाचे मागणे म्हणचे पान संक 30. ए बहुदुर्लभ जेजू मनशाकुळाच्या तारोका तुजे मुखार कलतेपणान सरपडून आसलेल्या आमचे तुजी काकुळतेची दिस्त घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन आसाय. तुका आमी वंदिता तुका आमी वाखणटा आनी तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी आमकांच तुका वंदिता. हे जेजू तुवें आमची सडवण करून आमकां बापाची भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयल्याय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक खुशी व्हरता आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्या आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्या म्हूण तुका बसयता. हे जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजी दिश्ट आम्हा सर्वांचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर फिरगजीचेर दियेसजीचेर आमच्या गांवाचेर आनी आख्या संवसाराचेर. ह्या वेळी आमचें सुख दूख आमचें काम कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. आमकां सर्वांक बावडतान तीर कर. पातकावरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका. सैमीक अस्कतकाय वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगान बावडटान आनी एकवटान जियोंक तुका साक्ष जावन आमकां घटाय धैर्य आनी बळ दी आनी निमाणें सर्गींच्या कुटुंबांत ससनाच्या ससनाक तुजे सेवेन जियोंक आमकां फावो कर म्हूण प्रार्थना मागता हांव. आमेन. एक घडी मोगाचें नांव गरजेवंत भाऊ भयणी पासत आमी मागुया आनी प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजींत दोगया ते एक सद्या तीव्र अस्वस्थ आसात तांचे पासत ती मागुया. तुमचेच पासत मागात. आमच्या हर एकल्याचो संतोष भेटयतना देवा गेल्ल्या बेसावाक अर्गां दिवया. मुखलेसान देव आमकां वाट व्हरूं म्हूण मागुया. आमी केल्ल्या सुखींक देव बक्षाणें दिव म्हणून ताचे लागीं उलो मारुया. देव आमकां सांबाळ म्हूण मागुया. सांगात आमी म्हणया जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.